आणि एक खूप इम्पॉर्टंट ऑर्डर दिल्या की इम्पॉर्टंट इतल्याच कारणा खातीर की आमचे कडेन कायदो आसा, कायद्याची प्रोविजन्स आसात की रातची 10च्या उपरांत तुगेले हाय डेसिबल म्युजीक वाजची न्ही म्हणून. आमी एक्सेप्शन्स दितात हे फक्त केन्ना रिलिजियस किंवा फेस्टिवल आसल्यार तुगेले दितात, नाजाल्यार एक्सेप्शन्स दिनात. पूण बीच बेल्टांनी हो पार्ट्यांचो तुगेलो धुमाकूळ सर्रास चालू आसता, हें लावड म्युजीकूय चालू आसता. आतां तूं पेडण्यां वतलो म्हाका खबर आहा, हय, पूण ताजे पयलीं हांव तुगेलो मातसो तूं दारा काडूनच आसा, सो ताचे पयलीं साश्टी वचून येता मागीर पेडण्यां येता. आनी आज हायकोर्टाक हें सांगचें पडलां अख्ख्या सरकारी यंत्रणेक की प्लीज कायदो इम्प्लिमेंट करात म्हणून. आज जरी तापोवन सांगलें तरी नेमक्या हायकोर्टान कितें सांगलां, बाबांनो कायदो आसा तो मातसो इम्प्लिमेंट करात आनी मातसो स्टेटस रिपोर्ट दिया म्हण. ही परिस्थिती आज आयल्या की आशिल्लोच कायदो, नवीन कांय ऑर्डर ना, आशिल्लोच कायदो तुमी इम्प्लिमेंट करतात हाजी मातशी गॅरंटी दियात म्हणून स्टेटस रिपोर्टा भितर. जोयल, हाऊ डू यू लुक एट द सिच्युएशन ऑन ग्राउंड and this direction of the High Court today? See, direction of the High Court really touches everybody, because what happens is, for the first time, High Court has put it very clear that let us maintain this 10 o'clock timing. But on the ground, is it really happening, Pramod? आता इतली वर्सां कायदो आसा, कायदो आसात. आता पळय, पयर फाटी ती ओव्हरडोज, ड्रग ओव्हरडोज केस जाली. मॉर्निंग 5 o'clock म्युजीक. अशीच कितलीच पार्टी चलता. एवरी वीकेंड देर आर पार्टीज विच आर रनिंग टू अराउंड 5 o'clock, 6 o'clock, फूल ब्लास्ट म्युजीक. कोण आयकता? कोणच आयकना. वी हॅव ऑल ही सगळी यंत्रणा. हांची आशी कुशीक तर पेडण्या सारकी जायरात बी मारून नाक्या जायराती मारतात. फुल नाईट पार्टी, 24 hours म्युजीक बी म्हणून. देर इज एन अनाउन्समेंट विच इज मेड फॉर रेव पार्टीज. तुझे पेडण्या सगळे कडेन आसा ते. पूण कोण आयकना. आनी आतां कोर्टान सांगलां December 13th you have to file a compliance report. तेजे फाटल्यान कितें? तुमी 13th मेरेन ते सगळे करतले, बंद करतले, आनी पोस्ट 13th when the season is at its peak तुमी फूल ब्लास्ट वयतले आनी मागीर तेका कोण वाडोवपाचो ना. सी हो सिस्टम जाल्लो आसा तो, आनी म्हाका दिसना कितलें अशें घातलें म्हणून तें हें जावचें ना. देर इज द विल इज लॅकिंग हियर. बिकॉज द लॉ इज ऑलरेडी देर. तुमचे कडेन तें हें ना की खंय तरी कॉम्प्रोमायज जाल्लें आसा आनी तितून भितर कोणूच त्या जाग्यार उडोवंक शकना. इट इज इम्पॉसिबल टू हॅव अ स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन ऑफ दिस 10 o'clock डेडलायन, इवन इफ द हाय कोर्ट इंटरव्हीन. जोयल, कांय मातसो किशोर निराशावादी आहा की हायकोर्टान इंटरव्हीन केलां, बरें आहा, पूण कांय जाय तशें आपल्याक दिसना म्हणून. पेडण्या सारके वाठारांत तर स्थानीक लोक बोवाळां मारतात, हें कितें चलयलां काय म्हणून तुमी. परत परत वचून कागाळी करतात, तरीकय कांय जायना. आज हायकोर्टाक सांगचें पडलें की बाबा चलयलां कितें काय म्हणून तुमी. किती आहा ऑन ग्राउंड परिस्थिती. आनी परत तूं म्हणटलो राजकीय आश्रय, अधिकाऱ्यांचो आश्रय. म्हाका एक बरें मनशान सांगलें कांय दिसां पयलीं जेन्ना आमी हे ड्रग्साच्या इश्यूचेर उलयताले, ताचेर येवया आमी, की खंयचीच ही जी टिपिकल तुगेली ही जी ड्रग्स आसतात तांच्यो पार्ट्यो ह्यो हाय डेसिबल म्युजिका शिवाय जावपाक शकना म्हणून. ते प्रत्येक कडेन तुगेले हाय डेसिबल म्युजीक आसतात. तुमी म्युजीक बंद करात, ड्रग्साचें प्रमाण आपोआप सकयल येतलें म्हणून. इतली सादी गजाल सांगली. आनी त्याच वाठारांतलो मनीस तो, जाका ह्या सगळ्या हाजो बरो अभ्यास आसा. ताणें म्हाका बरें सांगलें, ड्रग्स कमी करपा जाल्यार पयलीं म्युजीक टायमार बंद करात, आपोआप तुगेली ड्रग्साची कन्जम्पशन देंवतलें म्हणून. कितें ऑन ग्राउंड ही परिस्थिती आनी वस्तुस्थिती कितें? ऑन ग्राउंड प्रमोद खूपच सिरियस परिस्थिती आसा. आनी ह्या परिस्थितीन अशें जालां की लोकांचो आतां सगळ्या सिस्टमी वयलोच विश्वास गेला, इन्क्लुडींग जर्नलिस्ट. म्हणजे म्हाका सांग तूं, प्रत्येक फावटी आतां आमकां सुद्दां हांगासर थंय जर पार्टी वाजता जाल्यार हांगासर आमकां फोन येता, अशें हा पार्टी वाजता, तूं मातसो फोन कर पुलिशेक. पूण म्हाका खबर आहा की पुलिशेक फोन कर ना जाल्यार कोणाकूय फोन कर, ती पार्टी बंद जावपाची ना. मागीर जाता कशें, परसेप्शन लोकांचें कितें जाता, जर्नलिस्टाकूय तेंचो हप्तो वयता म्हणून. हे अशा सिस्टमीन, अख्ख्या सिस्टमीची तेंच्यांनी वाड लावन दवरली आहा आनी सगळी सिस्टम करप अशा पद्दतीचें एक सिच्युएशन क्रिएट केलेलें आहा. एक प्रमोद आमकां म्हणजे एक आतां पळय, आतां इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जालें, ड्रग्स जाले, तुजें नॉयज पोल्युशन जालें. एक प्रमोद एक सिरियस आतां विशय कितें येयला की वॉट टायप ऑफ टुरिजम वी नीड, हेचेर एक आतां सारकें सखोल चिंतन करून आमकां डिसिजन घेवचें पडटा. आय थिंक वी नो वॉट कायंड ऑफ टुरिजम वी नीड, बिकॉज वी हॅव एनेक्टेड लॉज to govern that. Yes. The problem is we are not following those laws. Absolutely. आता ते दिसचो एक प्रोग्राम जालो गव्हर्नराचो, गोवा संपूर्ण यात्राचो समारोप. ताका मुखेल सोयरे आसले आमचे केरळचे राज्यपाल. केरळच्या राज्यपालांनी फाटी एक ट्वीट केल्लो की आपल्याक लज दिसता की केरळ राज्य जें आसा तें लिकर आनी
हेचेर ड्रग्साचेर तेची अर्थवेवस्था आयज डिपेंड आहा म्हणून. आयज आमची अर्थवेवस्था हेचेर डिपेंड आसा, आमची अर्थवेवस्था आयज गॅमलिंगाचेर डिपेंड आसा, आमची अर्थवेवस्था आयज लिकराचेर डिपेंड आसा आणि तेतून आतां ड्रग्साचो जो कितें आहा 45 kgs पर मंथ म्हणटा. ड्रग्साची येवया